you, how we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. तुका दुनिया आमचे दिनवास आमची आर्गां तुका महिमा तुका वंदन आमकां दिसपोटी तूं राखताय पूण खिरीत भाशेन एक नवें वरोस तूं आमकां दिताय नवो काळ नवी यात्रेकारां कशी ह्या उत्सवीक वर्सा तुजे बरोबर आमी चलोवंक आमकां तूं फावो करताय तुका आमी आर्गां आनी दिनवास दिता दिनवास हांव तुका बापा तुज्या पुता खातीर 2025 वर्सां व्हरतात तुजो पूत आमचे मोदें आयलो मनीस जालो आमचे मोदें जियेलो सगळ्यांक आमकां एकसारको जालो पातोक मात सोडून सगळे ह्या संवसारांतले ताणें अणभवले सगळ्यांक सगळे कडेन सगळ्या वेळार तो आसलो ह्या तुज्या पुताच्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां आनी दिनवास दिता आर्गां तुका आर्गां तुका आर्गां तुका सोमिया आर्गां तुका आर्गां तुका आर्गां तुका सोमिया किरीत भाशेन आमच्या जिवितांत एक फोलेर कसो एक उजवाड कसो दिसपोटी तुजी येताय तुका महिमा दिता बापा तुज्या पुतान आमच्या जिवितांत जायते वस्तू आमकां दिल्या ओदीक बळान आमी जियोंक ओदीक नेटान आमी वावरूंक ओदीक पवित्रपणान आमचें जिवीत आमी सारूंक आमकां तो कृपा दिता देखून आमी तुका दिनवासता किरीत आमच्या जिवितांत बरें आमी करूंक तूं आमकां प्रेरणा दिताय तुजें उतर दिसपोटी आमी वाचूं ह्याच तुज्या उतरांतल्यान आमी आमच्या जिविताचो फोड काडूंक तूं आमकां पावताय दर घडयेक दर वेळार आमच्या जिवितांत आडखडी येतात तेन्ना त्रास येतात तेन्ना आमच्या जिवितांत प्रश्न येतात तेन्ना आमच्या जिवितांत आठे विटे येतात तेन्ना
आमच्या जिवितान पिडा येता तेन्ना, आमचें जिवीत संकोश्टाक सांपडटा तेन्ना तूं आमची बरोबर आसाय. देखून आमी तुका आर्गां आनी दिनवास दिता. एवढा आमचे तोंड उगडून आमचे दिनवास जेजू आमच्या बापाक पवित्र आत्म्याक आमी दिवया. आमच्या दिसा खातीर वेळा खातीर वचना खातीर तितलो तो विश्वास आमकां ह्यो सवाल तुवेंच आमकां ठाव केलो. ताका लागून तुजें तुका तुजी स्तुती करिता. आमकां मोगलाचेर तुका सांगपाक आमच्या वर्स आमकां दिलें. Blessed is one more year in our life to see the wonders of this world. Jesus, protect us from the evil days. Jesus, keep us safe on your loving care. Jesus, give us one grace to get up early in the morning and come into your feet, Lord Jesus, to receive your pure body and your blood, into this pure body and your blood, Lord Jesus. Purify us, Lord Jesus. Give us the grace, Lord Jesus, to seek your kingdom, Lord Jesus. Seek the kingdom, Lord Jesus, and everything before us. Give us grace, Lord Jesus, to fix our eyes on you, so that we may always remain with you, Lord Jesus. Because without you, we can do nothing, Lord Jesus. I praise and thank you for all the blessings you have given us, Lord Jesus, in 2024. And I'm praying, Lord Jesus, that you will always bless us things. Let us not focus, Lord Jesus, on what has happened in the past. Always give us the grace, Lord Jesus, to seek your kingdom and for all the goodness you have given us. And you will bless us with all the good things in this 2024. I praise you and thank you, Lord. I pray for your name, Lord Jesus. All glory and honor to you, Lord Jesus. I praise you and thank you, Lord. Lord Jesus, Lord Jesus. हांव तुका आर्गां दिता दिन वाजता हे शुभ वेळा खातीर. हो वेळ तुवें आमकां फाव केलो, नवें वरस तुवें आमकां फाव केलें. हांव तुका आर्गां दिता दिन वाजता तुज्या पुता खातीर. तुवें तुजो पूत आमचे खातीर दिलो, आमचे भाशेन तो जियेलो. आमकां तो सदांच आपल्या बापाशी करून आनी आपल्या बापाक आमकां बापाची बुद्धी करूं. मोगलाचे तुजे सगळे बरेपणा खातीर हांव तुका आर्गां दिता, दिन वाजता वा मानता.
बरी भलायकी दिलेल्या भाषेक म्हणलो बाबा आनी सगळ्या कोणी सगळी भाषेक म्हणलो बाबा तुका करून दारांनी हॉस्पिटलांत डॉक्टरांक म्हणलो बाबा तेजेय कसो दारांनी म्हणलो बाबा एक तेणें कसो दारांनी म्हणलो बाबा आमकां कळटा निर्माण मोगळ्या जेजू तुका आर्गता दिवसता सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत तुवें आमकां राखलें आनी सांबाळ्ळें म्हूण जायती वास पिडा विघ्नां आमचे वयली निवारली आनी आमकां एक नवे वरस फावो केलें म्हूण तुका काळजांतान आर्गतान दिवसता आमकां सदांच राख आनी सांबाळ सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद कर आमच्या पाद्रीकाराक पात्राक राख आनी सांबाळ मोगळ्या जेजू आमकां ह्या वर्सान कितें वास येना येता ती निवार आनी सदांच तुका चिंतून राव आनी तुजेर विस्वास दवरून तूं आमकां दी जेजू अर्धा तुका बाबा अर्धा तुका जेजू अर्धा तुका पवित्र आत्मे मोगला जेजू हे शुभ वेळा पासून आमकां आर्गां आनी विश्वास दिता हे नव्या वर्सा पासून आनी सगळीं जीं बेसांवां आमचेर येवचीं आसात तेजे पासून नवा दीस पर्यंत तुका आर्गां आनी विश्वास दिता जेजू तुका आर्गां आनी विश्वास जेजू तुवें आमकां भागवत फ्रांसीस शावेराच्या वेलिकेचे लोकांची दाखोवणी आमकां पुर्ती केली देखून तुका आर्गां आनी विश्वास जेजू सगळ्या आमच्या फामिलीच्या देण्या पासून सगळीं जीं बेसांवां तुवें आमकां फावो केल्यात आमच्या तरणाट्या पासून आमी तुका आर्गां आनी विश्वास दिता जेजू तेच बरोबर जेजू आमच्या पाद्रीकारा पासून आमच्या पातकुरा पासून सगळे जो वावर ते आमच्या पासून करतात तांचेय पासून आमी तुका आर्गां आनी विश्वास दिता जेजू सगळ्या म्हज्या इश्टा मित्रां खातीर सगळ्यांनी जाणीं आमकां बरी वाट दाखयली तांचेय पासून तुका आर्गां आनी विश्वास जेजू म्हज्या जिविता पासून सगळींची देणी तुवें म्हाका फावो केलें सगळींची बरेपणां तूं म्हाका फावो करताय ताचेय पासून हांव तुका आर्गां आनी विश्वास दिता जेजू मोगळा आमकां दिवसांनी आर्गां वो दृश्य म्हाका भाव केला तुवें सगळें कडेन म्हाका मदत केला आनी ह्या नव्या वर्सा खातीर आमकां दिवस बाबा काणट्यान हे नवे वर्स तुवें आमकां फावो केल्या खातीर आनी हे वर्स तुवें म्हाका फावो केले जाय तसो तो भाव करून तूं म्हाका आदार हो सगळे वेळीचो भाव करून म्हाका सगळे आमच्या जिविता खातीर आमकां दिवसता आनी आमच्या संवसारा आमच्या संवसारा तिके आशिर्वाद आनी आमची फ्रांसीस शावेराची ही जात आसा बाबा हे सगळे बरें करून तुका आमकां फावो करता सगळ्या देण्या खातीर हांव तुका दिवसता आर्गां तुका जेजू विश्वास तुका जेजू बाबा तुका मोगळा जेजू हे वेळा पासून तुका आर्गां दिता आनी नव्या वर्सा पासून आदल्या वर्सा तुवें जायती आमचे देणी उठयल्या हे सगळे देण्या पासून तुका आर्गां दिता बाब साहेब आमकां आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार देखून ह्या म्हयन्याक संकल्प दिता आनी तें जावन आसा शिक्षणाच्या हक्का खातीर
एक बरो समाज बांदूंक शिक्षण चड गरजेचें. स्थलांतर जाल्ल्यांचे म्हणजे मायग्रंट्स, निर्वासितांचे, निर्वासी म्हणजे रेफ्युजीज आनी झुजाच्या परिणामांक लागून पोश्टवतल्यांच्या शिकपाच्या हक्काक मान दिवंक आमी मागूंक तो लायता. आमी जाणा बाब साहेब किरीत भाशेन सबार फावटी आपल्या उलोवपांतल्यान आनी बरोवपांतल्यान समाजाचे देगेर आसलेल्या भावा भयणीचे हक राखून पोवी सोबेक आनी पुराय संवसाराक तो उलो करता आनी उलो मारीत आसा. शांती, नीत आनी भावपणाचो एकचार बांदून हाडूंक शिक्षण एक बरो रस्तो म्हूण फ्रातेली तुती हो दाखलो स्पश्ट करता. दर एका मनशाक शिक्षणाचो अधिकार आसा, कित्याक शिक्षणा उद्देशीं सुरक्षीत, नैतीक आनी बुद्धीची वाड जाता आनी मनीस दर्जो उखलून दवरूंक शकता. शिक्षणा उद्देशीं स्थलांतर जाल्ली भावार्थी आमची भावा भयणां आनी निर्वासितांक जिविताचो हेतू सोदून काडूंक शकतात. तशेंच ह्या उत्साहपणांतल्यान आनी निराशीपणांतल्यान भायर सरूंक शिक्षण असल्या भावा भयणांक भरवशान जिवंक आदार जाता. किरीत भाशेन बाब साहेब अशें म्हणटा, असल्या असूक आनी देगेर आसलेल्या मनशांचो शिकपाचो हक काडून उडयलो जाल्यार तांची पुराय वाड जावची ना आनी अशिक्षीत आसल्यार ती समाजाक आपलें योगदान दिवंक फाटीं उरतली. झुजांक लागून किरीत भाशेन निर्वासी हांगाथंय वचूंक पडटा देखून रेफ्युजीज कशें. किरीत भाशेन ही आमची भावा भयणां रस्त्याचे देगेर आसात ती, जी आमची भावा भयणां स्थलांतर जाल्यांक म्हणजे मायग्रंट्स, ह्या आमच्या भावा भयणांचो उद्धार करुया. तांकां शिक्षण मेळोवन अदीक शिक्षीत ती जावं. तांणी समाजाचे देगेर आसात जाल्यार समाजांत तांणी भितर सरूं म्हूण ह्या वेळार जेजू मुखार तांचे खातीर मागली. आमी गायन करुया गितांत सॉंग D25. क्रिस्ताच्या ओग्या म्हाका ओवेन गो, क्रिस्ताचे ओगी मोजें धाडोन गो, क्रिस्ताच्या
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी येवकार तुमकां ह्या आयचे मिसाचे भेटेन आयचे मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सेबी पात्रा हाच्या आत्मे पासत देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता देवाक दिन वाचून शॉन रॉड्रिगीस आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ताका जबाबदारेचो मनीस करूंक हे भेटींत मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयतात. दिवसा
फ्रांसीस फेर्नांडीस आनी फामील, दाबोली एझलिना मुनीज आनी फामील. ह्या गोरब्याचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. आयज खेरीत भाशेन मागुया आमी आमच्या वेलसांवच्या लोकां पासत. कालच्या दिसाक आमी जाणां थोड्यांची घरां मोडून उडयल्यांत. RVNL रेल्वे ऑथॉरिटी जी आसात तांणी आनी आमचो सरकार खेरीत भाशेन आजून पासून ओगी आसा, कांय जाप काडना, तोंड उगडना. ह्या पासत खेरीत भाशेन मागुया आमच्या चीफ मिनिस्टरा पासत, डॉक्टर प्रमोद सावंता पासत. तशेंच आमचे मुर्मुगांवचे 4 जाण MLA जे आसात, मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी, आमचो दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी, तशेंच कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी, जंय ही डबल ट्रॅकिंगाचे वावर बेकायदेशीर जो चालू आसा आनीक दादागिरी करून ते करतात. मागुया देवा लागीं सगळें देवान आपल्या हातान घेवंक, मनशाच्या हातान घडये तेन्ना तर देवाच्या हातान तें घेवंक आनी ह्या आमच्या वेंचून काडलेल्या आमदारांचेर, मंत्र्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां स्वत आसा ते स्वता वाटेन उबे रावंक खेरीत भाशेन आदार दी म्हूण आमी तांचे पासत आनी तशेंच वेगवेगळ्या खात्यांनी वावुरतल्या आमच्या सरकारी मनशां पासत आमी खतखत्यान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. संतोसाचो चवथो मिस्तेर खंयचो? आंकवार मरेन बाळका जेजूक देव तेंपलान भेटयलो. आनी आयच्या दिसाक आमी हो उगडास करता. देव तेंपलान जेन्ना भेटयलो तेन्ना जेजूक नांवूय दिलें, जेजूचें नांव. आनी जेजूचें नांव सगळ्या नांवांहून पवित्र नांव, जेजूचें नांव सगळ्यांहून बळिश्ट नांव. हेंच जेजूचें नांव घेवन आमी आमचें जिवीत आनी आमचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां कृपा मागुया. आनी जायते पावटी ह्या जेजूच्या नांवांक फावो तें आमी मोल दिवंक ना. वो जायते पावटी ह्या जेजूच्या नांवांक ओकमान आमच्या उतरांनी करण्यांनी आमी केला. असल्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपद्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या भावार्थ्यांक दोयेन उजवाडाय आनी तुजे मोहिमेच्या परजोळान तांचीं काळजां सदां पेटोवन दवर. हे परी ती आपल्या सोडवंडाराक निरंतरी मानून घेवंक आनी काळजान तावन ताका एकवटूंक पावूं हें आमी मागता. त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. भाग्योन जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, देव प्रमाणीक म्हूण तुमी जाणत, तर हेंय खरें म्हूण समजात की जाचें जिवीत प्रमाणीक तीं सगळीं ताचे तावन जल्मल्यांत. पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका ओळखूंक ना देखून संवसार आमकांय ओळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच तावन आमी देवाचीं भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातल्या तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातल्या, कित्याक जसो तो आसा
तसोच आमी ताका पळयतल्या हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निवेल शुद्ध तशी ताचेर हो बोरवंसो धरून आसात ती सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. जो कोण पातक करता तो सुमतीक पाठ करता, कित्याक पातक म्हणल्यार सुमतीक पाठ करप. तर आमची पातकां काडून उडोवंक तो आयलो आनी ताका कसलेंच पातक ना म्हूण तुमी जाणत. ताचे सोवें रावतात तो मनीस पातक करिना, पूण पातक करता ताणें ताका पळोवंक ना आनी ओळखूंकूय ना. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. शेकान शेक प्रेतुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सगळीं बारबोर म्हणुया. शेकान शेक प्रेतुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सोरेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्या उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवीत बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकान शेक प्रेतुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रेतुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वी गोणगोणान सोरेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घोडून गाव आनंदाचे उलास सोड. जबाब. शेकान शेक प्रेतुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. किन्नोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोत्रां घेवन सोरेस्पराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सोरेस्परा रायाची टणटणीत वाकाणी कर. जबाब. शेकान शेक प्रेतुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. सोब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दुसऱ्या दिसा जुवावान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हळें, पळयात, हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हळां. म्हज्या उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेकून व्हड. हांवूच ताका वळखनासलो, पूण ताची ओळख इस्रायेलाक दिवंक हांव उदकान स्नान दीत आयलां. आनी जुवावान अशीय गोवाय दिली. पारव्याच्या रुपान स्वर्गांतावन आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखनासलो, पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हणलें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू देवाचो मेंढरो. जेजू हें नांव भाव भयणीनो आंज बडव्यान पयलें उच्चारलेलें आनी मारयेक सांगलेलें.
तुका पूत जल्मतलो ताका तुवें नांव दवरचें जेजू, इमानुएल, आमचे मदें देव. आनी जेजूक जेन्ना हें नांव दिलें, जेजू आमचे मदें देव, ह्या नांवा प्रमाणे जेजूचें जिवप. आनी देखूनच जेन्ना जुवांव आयज आमकां शुभ वर्तमानान करीत भाशेन आपल्या शीस जे आसले सगळे जे कोण पवित्र स्नान घेवंक आयलोले तांकां बोट दाखोवन सांगता, ओ देवाचो मेंढरो. जेजू देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आनी तो व्हड जाल्यार ताच्या हातान सगळी पदवी दिल्ली आसा. कित्याक तो पवित्र आत्म्यान आमकां स्नान दिता. भाव भयणीनो, आयच्या समाजान जेन्ना आमी जियेता आसतना जायते पावटी जेजू आमचे बराबर आसा गाय, हो जेजून म्हाका सोडला गाय, हो प्रश्न जायत्यांचो. भोव करून जी कोण कोश्टवतात सांडल्यान, जांकां उपाय नात ह्या संवसारान, वो जांच्यांनी आपणाकूच कितें बरें करूंक जायना अशें दिसलेलें आसा, निराशी जाल्लीं आसात, तांकां जायतीं जाण सांडलेलीं आसात. जायतीं जाण आपल्या घरावून भायर आसात वा आपलो जागो जो आसा तातूंतलीं भायर आसात. जायतीं जाण निर्वाशी जाल्यात, रेफ्युजीज जाल्यात. आनी सगल्यांक एके भाशेन जायते पावटी हो प्रश्न येताच आसतलो, जेजून म्हाका सोडला गाय, देवान म्हाका सोडला गाय. तशेंच उरफाटें असली परिस्थिती, वेगवेगळे तरेची सांडलेली परिस्थिती येता तेन्ना जायत्यांनी जेजूक उलो मारला, जेजूचें नांव घेतलां. कित्याक जेजूचें नांव भोव पवित्र, जेजूचें नांव भोव मोलादीक आनी फळादीक, आनी जेजूचें नांव भोव पदवेदार. तर जेजूचें नांव घेवन भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक बरेपणां फावो आनी बरेपणां आमकां दिवचे पासत वेगवेगळ्या देशांनी वो वेगवेगळे कडेन हक्क दवरलेले आसात. जण एकल्याक आमकां ह्युमन रायट्स आसात. तातूंतले जायते ह्युमन रायट्स, हे मनशाळे जे हक्क आसात ते माडून उडयल्ले आमकां दिसती पडटा, ते काडून उडयल्ले, ओनीत जाल्ली दिसती पडटा. आनी ह्या म्हयन्यान, जानेराच्या म्हयन्यान हें वर्स सुरू करता आसतना पाप साहेब खेरीत भाशेन आमकां आमचे मुखार इंतेसांव दवरता शिक्षणाच्या हक्का खातीर. शिक्षण सगल्यांक फावो, रायट टू एड्युकेशन. आनी भोव करून पाप साहेब आमकां उलो मारता जे कोण मायग्रंट्स जाल्ले आसात, आपल्या स्थलावून भायर पडलेले आसात, स्थलांतर जाल्लें आसा तांचें, वो जे कोण निर्वाशी जाल्ले आसात, रेफ्युजीज, वो जंय झुजां पेटलेलीं आसात थंयसर आयज भुरग्यांक हें शिक्षण घेवपाक फावो जायना. इस्कॉलां बंद पडलेलीं आसात, कॉलेजी बंद पडलेल्यो आसात, शिक्षण फाटीं उरलेलें आसा. पूण हे शिक्षणांतले भायर काडून तांकां झुजाक व्हेल्ले आसात. आनी असल्या पासत मागूंक खेरीत भाशेन पाप साहेब आमकां उलो मारता आनी उगडास करता की हें शिक्षण घेवन दर एकलो मनीस आपलें योगदान ह्या समाजा पासत, ह्या संवसारा पासत दिवपाक शकता. शिक्षणा वरवीं दर एक मनीस आपलें योगदान मिसांवां पासत दिवंक शकता. देखून फ्रातेली तुती ही चीट आमकां पाप साहेब बरयता आसतना हो उगडास करता की दर एकल्याक हें शिकपाचें, हो शिकपाचो हक्क आसा तो मेळोवन घेवं. आनी आमचे लागीं मागता, आमी मागूं ह्या म्हयन्याचें इंतेसांव हें शिक्षणाच्या हक्का पासत मागूं. तर भाव भयणीनो, आमी शिक्षणाच्या हक्का पासत मागता आसतना जे कोण शिकोवपी आसात तांचे पासत मागुया, जे कोण शिकपी आसात तांचे पासत मागुया. आमकां सद्याक कसलींच कडेन प्रॉब्लम्स अशी ना, झूज ना, आमचे सगळें झूज ना, वो आमी निर्वाशी जावंक ना, वो आमकां शिक्षणांतले भायर उडोवंक ना. आमकां सोंपेपणां आसा शिक्षणाची, देवाक आर्गां दिवया. जायते पावटी ज्या कोणाक शिक्षणाचो हक्क आसा तातूंत ह्यो सगळी सवलती मेळ्ळ्या तांकां मोद मारला. आमकां जायते पावटी मोद मारला. शिक्षण घेवपी आसात त्या विद्यार्थ्यांक, तशेंच घडये जायते पावटी शिकोवप्यांक आनी तांच्या आवय बापायक. तर आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया, जेजूचें नांव आमी घेवंक आनी जेजू देवाचो मेंढरो ताका आमी पळोवंक आनी तो आमकां शिकयता तें शिक्षण घेवंक आनी हें शिक्षण दुसऱ्यांक दिवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी हे भेटेन मागुया.
गायन घेऊया C4 पेज नंबर 29 C4. आमची पातकां तूं निर्मळ काळजां तुका म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा तुजी पोरजां भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें देवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भक्तीन सोत मानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी तें आमकां भरपूर मेळूं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुक्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट वा कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोठुया. तुज्या क्रिस्ता आनी बरो जीवन फलावरवीं तुवें आमकां सोडून संवसाराच्या सोडवणकाराक आमची सोडवण कर.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. शिक्षणा उद्देशी शारिरीक, नैतीक आनी बुद्धीची वाड जाता आनी मनीस दर्जो उखलून दवरूंक शकता. ग्राविसिमम एडुकासियोनीस हे चिटीन पाप साहेब आमकां खेरीत भाशेन उगडास करता. जाल्यार शिक्षण आमकां मेळ्ळलें आसा, देवाक आर्गां दिवया. शिक्षणा वरवीं आमी नाड बुद्धीचे जायना जावपाक आमकां सगल्यांक कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया आनी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संवसाराचे पाप काडटले देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Moshe
आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळच्याक देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारान आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. निसर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. एक उगडास. आयज 3 तारीख, फाल्यां 4 तारीख आनीक ओल्ड गोवा जो रेलिकेचो उमो आनी दाखोवण आसा ताचो निमाणो दीस फाल्यां. जायतीं जाणां आमचे मदलीं निमण्या वक्तार पासून रावलेलीं आसात. मातशें चोत्राय धरची. आतां ह्या दिसांनी आयज आनी फाल्यां जायती लूट आसतली. कोणाकूय जरी तर आजून पासून वचपाचें आसा, भोव करून जीं कोण जाणटीं आसात वो लेजात जाल्लीं आसात, वचूंक मेळूंक ना, निमण्या वक्तार मातशें चीट मागूंक येयल्यार ती आतां मेळची ना. निमण्या वक्तार 4 वरांचेर वचपाचो आहा, 3 वरांचेर येतात मागीर चीट मागपाक. मातशें चोत्राय धरची. कोणूय जरी तर उरलेलो आसा जाल्यार आतां आयचो सकाळचो वेळ कोणाकूय जरी तर दिसता आजून पासून उरला वचपाचो आनी वचूंक जाय जाल्यार आयज सकाळीं 12 वाजता मेरेन तुमी येवची आनी तुमची चीट व्हरची. उत्सवाचे मागणे सगळीं बरोबर. सर्गीच्या बापा, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सवें तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रितीमोगाचो उजो तुज्या राज्याच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोकोनासतना वोपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरूं.
नव्या स्वर्गा आनी नवे प्रितुमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुळाक तशेंच आख्खे रचनेक भितरल्यान तावन बदलूं तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावं सासनाक तुजी मोहिमा परजळूं उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवेन सर्गीचे थेवे जोडची आशा नव्यान जागो हीच कृपा सगळ्या संवसारार सोडवंडराचो संतोष आनी शांती पसराव तुका आमच्या सासनाच्या पवित्र देवाक मोहिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा आमेन. गायन घेऊया R23 पेज नंबर 187 R23. खालसाचे सूर्य